नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या गोमंतक टुडे या बुलेटिनात तुमका येवकार हांव वर्षा आश्वेकर। सविस्तर खबरां आदी पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। अहमदाबादात एअर इंडियाचे विमान कोसळ्ळे। 242 प्रवाशांक घेऊन लंडनाक वचपा खातीर केल्ले टेक ऑफा उपरांत बिल्डिंगेच्या वण्टीक आदळून जाले अपघात। खासगी गाडी भाड्यान दिवपाचे जातले आता खर कारवाय। भाड्यान दिल्ली खासगी गाडी पुलिशेन धरली जाल्यार आरटीओ रजिस्ट्रेशन जातले रद्द। येरादारी पुलीस अधीक्षक प्रबोध शिरवयकरांची माहिती। बेतमड्डी कुरचड्याचेर प्रॉपर्टीच्या वादा वयल्यान गांवच्या लोकांचेर हल्लो। 3 जाणांक दुखापत। पुलिशेन 8 जाणांक केली अटक। फुडलो तपास सुरू। सांचलयांक हॉटेलात प्रवेश दिवपाचे प्रकरण। हॉटेल धनियाक पडले म्हारग। कलंगूट पुलिशेन हॉटेल धनी अभिजीत चव्हाणाक केली अटक। हॉटेलूय केले सील। फोंड्याच्यान अपहरण जाल्लो व्यावसायिक निमणो देवनहळ्ळी हांगा सापडलो। पुलिशेन घेतलो ताब्यात। गोंयांत येवपाक सरल्यात भायर। मंगळारा जाल्ली ही घडणूक। आणि कुळ्या दिसा उजवडी घरात चोरी। चोरांनी दार फोडून फारेले भांगार आणि 15 लाखाची रोख रक्कम। कुळे पुलिशेत कागाळ दाखल। फुडलो तपास सुरू। आता खबरो विस्तारान। गुजरातच्या अहमदाबाद शहरात एअर इंडियाचे विमानाक व्हडलो अपघात जालो। ह्या विमानात 242 प्रवाशांक घेऊन लंडनाक वचपाक भायर सरिल्ले। टेक ऑफा उपरांत एका बिल्डिंगेच्या वण्टीक आदळून हो अपघात जाल्ल्याचे कळटा। ह्या अपघातात आता मेरेन 170 प्रवाशांक मरण आयल्या। मरप्यांचो आंकडो अजूनय वाडपाक शकता। गुजराताच्या अहमदाबाद शहरात एअर इंडियाच्या विमानाक व्हडलो अपघात जालो। 242 प्रवाशांक घेऊन हे विमान लंडनाक वचपाचे आशिल्ले, पूण अहमदाबादातल्या सरदार वल्लभभाई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या शिमेरूच ते कोसळ्ळे। उड्डाण केल्या उपरांत 7 मिनटांनी हो अपघात जालो। ह्या अपघातात आता मेरेन 105 प्रवाशांक मरण आयिल्ल्याचे कळटा। मरप्यांचो आंकडो वाडपाकूय शकता। मरण पाविल्ल्या प्रवाशांच्यो कुडी भायर काडल्यात। बचाव कार्य नेटान सुरू आसा। उजो पालोवपा बराबरच जखमी जाल्ल्यांचो सोदय सुरू आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। खासगी गाडयो भाड्यान बीन दिवपाचे धंदे करतात जाल्यार सादूर रावात। तुमच्यो गाडयो दिल्लेल्यो खासगी गाडी पुलिशेन धरली जाल्यार तुमचे गाडयांचे आरटीओ रजिस्ट्रेशन रद्द जातले। हे मात खरे आसा। हय, वाडट्या रस्ते अपघातांचे फाटभुंयेचेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ट्रॅफिक सेलाक अशी सुचोवणीच दिल्या। पळयात पुराय बातमी। तुम्ही खाजगी गाडयो पर्यटकांक भाड्यान बीन दिवपाचे धंदे करतात जाल्यार ही बातमी तुमचे खातीर। खाजगी गाडयो भाड्यान दिवपाक मेळनात आनी तुम्ही ती दिल्या आनी ती पुलिशेक सापडली जाल्यार तिचे आरटीओ रजिस्ट्रेशन रद्द जातले। इतले मात खरे। खाजगी गाडयो भाड्यान दिल्या 550 जाणांच्या गाडयांचे आरटीओ रजिस्ट्रेशन रद्द करपाची सुचोवणी ट्रॅफिक सेलान येरादारी खात्याक केल्या। ते प्रमाण फुडल्या कांय दिसां भितर ह्या 550 गाडयांचे आरटीओ रजिस्ट्रेशन रद्द जातली। तशेंच ह्यान फुडें कोणाची खाजगी गाडी भाड्यान दिल्ली सापडली जाल्यार तिचे रजिस्ट्रेशन रद्द करचे म्हूण मुख्यमंत्र्यान येरादारी खात्याक सुचोवणी दिल्या। लास्ट इयर आम्ही 550 प्रायव्हेट व्हेकलाचे केसी केल्या आणि तांचे रिपोर्ट आम्ही डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक धाडल्या की तांचे रजिस्ट्रेशन कॅन्सल करचे आनी तांचेर एक्शन घेवची। राज्यात रस्ते अपघातांनी हिसपा भायर वाड जाल्या। रस्ते अपघातात मरण येवप्यांचो आंकडो वाडला। ताका लागून टुरिस्ट परमीट आशिल्ली गाडी सोडली जाल्यार खाजगी गाडी भाड्यान दिल्ली सापडली तर ते गाडयेचे आरटीओ रजिस्ट्रेशन रद्द जातले। वाडटे रस्ते अपघातांचे फाटभुंयेर हो निर्णय घेतला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।
प्रॉपर्टीच्या वादावयल्यान बुधवारा राती बेतमड्डी कुरचडेच्या केस्तावा जाली. वय काड म्हणून सांगता हो राग धरून गांवच्याच एकल्यान नुयेच्या लोकांक हाडून थळाव्यांचेर हल्लो केल्ल्याचे लोक सांगतात. ह्या हल्ल्यात 3 जाणांक दुखापत जाल्या. जाल्यार ह्या प्रकरणात कुरचडे पुलिशेन 8 जाणांक अटक केला. फुडलो तपास सुरू आसा. बेतमोड्डी कुरचड्यार प्रॉपर्टीच्या वादांतल्यान बुधवारा राती केस्तांव जाले. ताचे जाले अशें गांवच्या एकल्यान 10 जाणांच्या मांडा मेरेन वय घातिल्ली. गांवच्या लोकांनी ताका ही वय काडपाक सांगिल्ली, मात तो मनीस वय काडिनाशिल्लो. हाका लागून गांवचे लोक आनी संबंधितां मदीं वाद जातालो. वय काडपाक लायिल्ल्यान आपल्याच गांवच्या लोकांक मारपाक ताणें नुवेच्यान लोक आफयले आनी हल्लो केलो अशें थळावे सांगतात. ह्या हल्ल्यात गांवच्या 3 जाणांक दुखापत जाली. तांकां कुडचडेच्या भलायकी केंद्रात उपचारा खातीर दाखल केल्यात. ह्या प्रकरणात पुलिशेन 8 जाणांक ताब्यात घेतल्यात. गुंडा सुरीकीन आमगे गांवची लोकां बारसार म्हणून सांगवा लागले हिंगा कित्याक लागून आमच्या देवागे लुगार त्या देवा लुगरार ते वय केली. वय केली म्हणटे गांवच्या लोकांक सांगितले आमगे हस्त करपाचें वय काड म्हणून. वय काड म्हणून ताणें नुयासान गुंडा हाडल्या लोकांक मारपा हिंगा. आतां आल्टो खंयचो हांगचोच वय वतो ह्या घरांतलो. वय पुलीस बी येवन तांकां वयले आतां. कितले जाण आसलेले? ते 8 जाण आसलेले. त्या येयला देडा खंय हिंगा. मागीर लोक कामाक गेलो आसलो न्हू. मागीर लोक तांकां त्या लोकांक मारूं येयलाय काय कितून केस कळटले. 10 जाणांचो पुरीस आनी 10 जाणांचो पुरीस आसा तेंका तेंची देवाची पुजा लादीन बिदीन तेंगे करप सदांच चालू आसता. तेन्ना सायडीचें घर आसा तेणी वय करून तेंगे मांडार म्हळ्यार वय पावली आनी तेका लागून तेंगे मातशे बारीक बारीक लोकांचे डिस्प्यूट जाताले आनी तेका लागून तेणी सुरी मागीर तलवार मागीर पयले दाणो बिणो रॉड बीड घेवन तेणे अटॅक केले तेजेर. आनी सद्याक आमचे ते 2 जाणांक मार लागलेले आसा. तेजो हात फ्रॅक्चर आसा ते हॉस्पिटलांत पेटी कडेन आसा. तेन्ना हांव सगळो गांव एक कडेन जालो आनी हे नुवेच्यान हांगा येवप आनी कितें व्हडली दादागिरी कितें गांव सगळे एक कडेन आसा. तेन्ना हांव पुलिसे कडेन मागता हेंकां कडक शिक्षा जावपा जाय. हेंकां सोडपा जायना. तेंचे कडेन चवकशी करपा जाय ते कित्याक येयले आनी तेंकां कोणी हाडले कित्याक हाडले आनी हे गांवचे जे एक कडेन सगळे एकोप्यान रावतात तेन्ना हे गांवांक कित्याक हे करपाक सोदतात दुश्मन कित्याक करूं सोदतात तेजी सगळी इन्क्वायरी जावपा जाय. तेन्ना गांवच्या लोकांनी तेंकां धरले आनी धरून तांकां मागीर आतां पुलिसान तेंकां अरेस्ट केल्या. पुलीस व्हेल्यार तेंची गाडी अटॅच केली आसा. दुसरे वटेन नुवेचो एक गट बेतमोडी वाठारांतल्या 2 इश्टां वांगडा पिकनीक मनोवपाक आयिल्ल्याचें सुत्रां कडल्यान कळटा. हे लोक थंय झगडी करपाक वचूंक नाशिल्ले. ते पिकनिकेक गेल्ले पूण थळाव्या लोकांक ते आमचेर हल्लो करपाक आयल्यात अशें दिसलें आनी ताकाच लागून तांचे मदीं वाद जावन मारामारी जाल्ल्याचें आयकपाक येता. प्रकरणाचो तपास अजुनूय सुरू आसा. पुलीस तपासा उपरांत खरें कितें तें स्पश्ट जातलें. काल रातचे अरावंड 8 सुमार बेतमोडी गांवांत एक ग्रुपान त्या लोकांचेर हल्लो केलो अशें इन्सिडेंट काल दोळ्यांकार येयला आनी खंय तरी तो इन्सिडेंट आसा ते तेंगेले जे देवाचो जागो आसा थंय खंय तरी वय मारले आनी तेका लागून हो इन्सिडेंट घडला आनी थंयचेच कोणा तरी घेवन येयला असो काल थंयच्या लोकांनी कमेंट केल्ले मिडियाचेर. थ्रू सोर्सांतल्यान म्हायती मेळ्ळ्या खंय तरी जो इन्सिडेंट घडला ते भुरगे आसा ते हे गोश्टी लागून ते खंय तरी काल पिकनिकेक येयल्ले आनी पिकनिकेक येयले तेन्ना आनी ते 2 जाण भुरगे आसात ते तेंगेले फ्रेंड आनी हेंचे भितर खंय तरी एकमेका भितर खंय तरी झगडी जाली आनी हो इश्यू खंय तरी तेंकां लोकांक दिसले ते ह्या जी वय बांदल्या आनी खंय तरी तो देवाचो जागो आसा तेका लागून हेंचे खंय तरी आमकां झगडी करपाक हाडले आनी तेका लागून हो इश्यू काल तापलो आनी तेजे नंतर खंय तरी मोठी झगडी जाली आनी मागीर त्या जाग्यार पुलीस येयले. पुलिसांनी येवन तांकां 8 जाणां अरेस्ट केल्ले आसा. तातूंत गोमंतक टीव्ही खातीर कुडचडे साकून क्रिस्तानंद पेडणेकर. सांज चलयांक तांच्या पालकांच्या परवानगी बगर हॉटेलांत प्रवेश दिवपाचे प्रकरणात एका हॉटेल धनियाक बरेच म्हारग पडले. ह्या प्रकरणात कलंगूट पुलिशेन कृष्णा हॉटेलाचे धनी अभिजित चव्हाणाक अटक केली. तसेच या प्रकरणाची गंभीर दखल घेवन पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हाणें हे हॉटेल सील करपाक लायले. सांज चलयांक तांच्या पालकांचे परवानगी बगर हॉटेलांत प्रवेश दिवपाचे प्रकरण एका हॉटेल धनियाक बरेच म्हारग पडले. ह्या प्रकरणात कळंगूट पुलिशेन कृष्णा हॉटेलाचो धनी अजित चव्हाणाक अटक केली. ताचे जाले अशें वाडदीस मनोवपाक गेल्ल्या 2 सान पिरायेच्या चलयांचेर कळंगूट वाठारांतल्या एका हॉटेलांत लिंगीक अत्याचार जाल्लो. ह्या प्रकरणात आक्षे पुलिशेन परवरेच्या 2 तरणाट्यांक अटक केल्ली. तशेंच पुलिसांनी ह्या 2 चलयां सयत आनी एके चलयेची सुटका केली.
ह्या प्रकरणात अटक केल्ल्या दोनूय दुबावितांक 3 दिसांची पुलीस बंदखण जाल्या। ह्या प्रकरणात दोनूय चलयांच्या घरच्यांनी आक्षे पुलिशेत 8 जुनाक कागाळ केल्ली। कागाळी प्रमाण 13 आणि 15 वर्सांची चली 7 एप्रिला सावन बेपत्ता आशिल्ली खंय। तशेंच आनीक एक 11 वर्साची चली बेपत्तो आशिल्ल्याची कागाळ आक्षे पुलिशे कडेन आयिल्ली। तिनूय चलया एकठांय खंय तरी गेल्ल्याची म्हायती पुलिशेच्या हातीक लागिल्ली। आता ही चलया गेली तरी खंय म्हणून पुलिशेन तांचो सोद सुरू केलो। उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी ह्या प्रकरणात लक्ष घालून चलयांचो सोद घेवपा खातीर एक खास पथक तयार केले। तिनूय चलया कळंगूट वाठारांतल्या एका हॉटेलांत आशिल्ल्याचे पुलिसांक कोणे तरी सांगले। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कळंगूट पुलिशेन कृष्णा हॉटेलार धाड घाली जाल्यार भितर तिनूय चलया आशिल्ली। पुलिसांनी तिनूय चलयांची सुटका केली तशेंच तांचे वांगडा आशिल्ल्या 2 दुबावितांक अटक केली। ह्या प्रकरणात जेन्ना पुलिशेन चलयांचो जबाब घेतलो तेन्ना कळ्ळें की ही चलया वाडदीस मनोवपा खातीर कळंगुटे आयिल्ली खंय। 3 चलयां मदल्या 15 आणि 11 वर्सांचे चलयेचेर लिंगीक अत्याचार जाल्ल्याचे ह्या वेळार उक्ताडार आयले। ह्या प्रकरणात पुलिशेन भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 137(2), 64(1), 74 आणि 75(1), गोंय बाल कायद्याचे कलम 8(2) तसेच पॉक्सो कायद्याचे कलम 4, 8 आणि 12 अंतर्गत दुबाविता आड गुन्यांव नोंद केल्यात। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। फोंडेच्यान अपहरण जाल्लो वेवसायीक निमणो सांपडलो। देवनहळ्ळी हे एका बस स्टँडाचेर ते पुलिसांक सांपडलो। पुलिशेन ताका आपल्या ताब्यात घेतलो। फोंडे पुलिसेंत ताका आतां घेवन येतले अशी म्हायती मेळटा। फोंड्या मंगळारा दिसा उजवाडाक एका वेवसायिकाचे अपहरण जाल्ले। कांय अनवळखी मनशांनी ताका जबरदस्तीन कारीत बसून व्हेल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ले। हे मनीस कोण, ताका खंय घेवन गेले ते कळूंक नाशिल्ले। रीतसर कागाळ येतकीर पुलिसांनी अपहरण करप्याचो सोद सुरू केलो। अपहरण करपी संदीपाक घेवन कर्नाटकाचे दिशेन गेल्ल्याचे ताचे फॅमिलीन पुलिशेक सांगले। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पुलिशेन कर्नाटक पुलिसांची मजत घेतली। संदीपाचो सोद घेवपा खातीर 3 पथक तयार केल्ली। तिनूय पथकात संदीपाचो कर्नाटकात सोद घेताली। बुधवारा राती 9:30 सुमार संदीप देवनहळ्ळी बेंगळुरात एका बस स्टँडार पुलिशेक दिसलो। पुलिसांनी ताका ताब्यात घेतला आणि ते गोंया येवपाक भायर सरल्यात। जोफिलनगर फोंडा हांगसरल्या संदीप चौधरी हाचे मंगळारा दीस दनपारां किडनॅपिंग करून ताका बेंगलोर येल्ले अशें म्हायती फोंडा पुलिसांक मेळिल्ली आनी फोंडा पुलिसांची एकूण 4 पथकां बेंगलोराक काल पावल्लीं। पूण शोध घेता आसतना काल राती बुधवारा रातचो एक 9-9:30 वरांचेर तांकां हो संदीप चौधरी एका बस स्टॉपार दिसून येयलो आनी तेंच्यांनी ताका ताब्यात घेवन ताका सद्याक गोंयान हाडपाच्या वाटेर आसा। आयज दनपार पर्यंत तो गोंयान पावतलो। पुलीस सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे जी कार गोंयच्यान बेंगलोर वचपाक गेल्ली तेणी परत नंबर प्लेट चेंज केल्ली आनी अशें आयको येयलां की ते कारीन भितर 5 जाण आशिल्ले आनी ह्या 5 जाणांनी जेन्ना ताका संदीप चौधरीक किडनॅप करून गाडयेन घातलो तेन्ना ताका एक इंजेक्शन दिल्लें अशें म्हायती मेळ्ळी आसा आनी सद्याक पुलीस आतां ताका हाडटकीरूच तेचो आनी तपास चौकशी जातकीरूच ह्या प्रकरणाक कोण कोण सामील आसा हे उघड जातले। एकूण 5 जाण आशिल्ल्या पैकी सगळ्यांनीच तोंडाक बांदलेल्या कारणान तो आपूण वळखना अशें म्हणून आतां म्हायती मेळिल्ली आसा। पूण तेजे पुलिसांनी जेन्ना चौकशी करतकीरूच सत्य उघड जातलें आनी कित्याक किडनॅपिंग केल्लें हेचें सत्य उघड जातलें। फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नीश च्यारी। बेरेस्तारा दिसा उजवडी कुलवाडो कुंकळे ह्या घरात चोरी जाली। चोरांनी घरात दार फोडून भितर सरून भांगार तशेंच 15 लाखाची रोख रक्कम फारायली। हे विशयी घरधनी सांतान डायस हाणें कुंकळे पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केल्या। दिसा उजवडी जाल्ले ह्या चोरयेक लागून वाठारात भय पातळ्ळा। रातच्या वेळार पुलिसांनी गस्त वाडोवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। सामकी भिवपाची गरज आसा की दीस उजवडे जर 11 वरांचेर ही चोरी जाता आनी ती बी मेन रोडाचेर हांगाच्यान 30 मिटर डिस्टन्साचेर तेगे घर आसा। रोडार जर अशी दिसा 11 सकाळ फुडें आनी तो बी सुण्या पेटो आशिल्लो तांगेलो
ताका तेणी बांदून घातला. म्हणजे इतली डेअरिंग करतात त्या खातीर म्हजी मागणी आसा की पेट्रोलिंग वाडचें आनी त्या खातीर पुलीस स्टाफूय तेणी एक्स्ट्रा दिवचो. तुम्ही जाणा आसतलें, म्हाका दिसता थोडे दीस पेट्रोलिंग बंद आसा, पूण आतां जर पावसाचोय सिजन आसा आनी ही एडवांटेज चोर घेतात. पूण काल ही खरें शॉकिंग न्यूज हो की दीस उजवडे चोरी हाज्या पयलीं तरी केन्ना कुंकळ्यान जावना, ते बी अशे कंजस्टेड आनी मार्केट एरियान, आनी मेन म्हणल्यार दिसाचे 11 जाल्या. त्या खातीर म्हाजी मागणी आसा की पेट्रोलिंगाची ज्यो गाडी भोंवता पळय न्ही त्यो वाडोवच्यो. कितल्या चोरी जाल्यो तेंगे काल? सकाळी 11 कितले भांगर? 15 लाखाची हेला म्हणून ते डिक्लेअर जाता. भांगर व्हॅल्यू कितें 2-3 कपाटां, एक कपाटान कांय नासता. पण मेन म्हणजे रोड सायडीक आनी अशे बिजी रोडाचेर जर तुमी दीस उजवडे जर चोरी जाता जाल्यार ही खरें दुर्दैव आनी भिवपाची गरज आसा. मडगांव रवींद्र भवनाच्या इमारतीचे नूतनीकरणाचे काम सुरू आसा. हे काम आसतना आनीक काय अतिरिक्त कामां आसपाची आसा काय अशें ह्या विशीं जाणून घेवपा खातीर तियात्रिस्टांचे डायरेक्टरा सयत रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष राजेंद्र तालक हांणी बसका घेतली. ते काम बेगीतले बेगीन पुराय करपा खातीर यत्न सुरू आसा अशें राजेंद्र तालक हांणी सांगलें. रवींद्र भवनाची दुरुस्ती जाय मेरेन तियात्रिस्टांक खातीर हॉलाची वेवस्था करपा खातीर आपूण यत्न करतलो अशें आमदार विजय सरदेसायन सांगलें. मडगांव रवींद्र भवन इमारतीच्या नूतनीकरणाविशीं तियात्र दिग्दर्शकांसयत रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष राजेंद्र तालकान बिरेस्तारा बसका घेतली. तशेंच दिग्दर्शकांसयत कामाची पळोवणी केली. नूतनीकरणाचें काम बेगीन पुराय जावचें म्हूण यत्न सुरू आसात अशें राजेंद्र तालकान सांगलें. आज सगळे तियात्रिस्ट भाव आमचे प्रोड्युसर आर्टिस्ट आसा, डायरेक्शन तेणें बूक केल्ले, ते कॅन्सल जाले, तांकां सगळ्यांक दाखयल्ले, सगळे दवरप. मिटींग एजेंडा आमचो मेन हो आशिल्लो की आतां काम बंद जातलेंच न्ही, तातूंत आनी कितें करपा जाल्यार आतां सांगात, सो वी कॅन डू इट. सो मागीर परते गोश्टी करपा नाका. पयलीं ते आयकुपाक वता, मागीर सगळे ताजेरूच आर्ग्युमेंट, हे कितें जालें ते कितें जालें पळय. आमी तुमकां प्रॉमीस केल्लें बाय 10th आवर वर्क वील बी कंप्लिटेड, आनी आय वॉज अबाउट टू अनाउन्स द चालू जावपाचें. 9th ते सायडीन ते पडलें आनी दीस PWD आयली. PWD saw that and they said it cannot be done. काय बरोबर PWD because they are the technical people. हांव कोण सांगपी न्ही. नूतनीकरणाच्या कामाक कळाव कित्याक जालो, सेफ्टी ऑडिट आनी हेर प्रस्न अध्यक्षाक केल्ले. मात अध्यक्ष फकत भौशीक बांदकाम खात्याचें नांव घेता अशें तियात्र दिग्दर्शक सॅमी तावारीस सांगता. ताका 2-3 क्वेश्चन विचारली, तेजी कॉज कितें काय म्हणून. आतां तो फॉल सिलींग बिलींग तेंचे ते व्हडपाचें आहा, हें ओलें जालां म्हणटा लिकेज. तेका विचारलें. आतां तो चेअरमॅन सांगपाक लागलो हे फुडें म्हणटा आपूण वॉर फुटींग काम करतलो. मागीर तेका विचारलें, बाबा हेच एन्थुजियाजम, हीच तुजी उमेद फाटीक काम करपाक दाखोवपाक. थंय जर तें काम केल्लें, वयर पत्रे बित्रे घायले जाल्यार आयज लीक जायना आहलें न्हू, हो क्वेश्चन एरायज जायना आहलो न्हू. सो फॉल्ट कोणाची? हांगा PWD म्हणजे कडेन कांय ना म्हण. मागीर दुसरें तेका विचारलें, हेदे कडेन बिल्डींग सेफ्टी ऑडिट आहा काय म्हण. ताका कांय खबर ना, म्हणटा PWD करपाचें. तिसरी जालें स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट आहा काय म्हण. कित्याक एक VIP तेन्ना एक बारीक स्टेज घायली जाल्यार पसून तेन्ना PWD मूव करून स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट घेताय, ते सेफ आहा काय म्हण. आतां हिंगा प्रोग्रामाचो 1000 वर लोक जाता, फाल्यां भितर ट्रेजिडी जाली, बिल्डींग सेफ ना जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल? तेकडे काय ना, रेकॉर्ड काय ना. तो म्हणटा सगळे PWD. रवींद्र भवनाची दुरुस्ती जाय मेरेन तियात्रिस्तांक पर्यायी जागो दिवपाची गरज आसा. तियात्रिस्तांक खातीर हॉलाची वेवस्था करपा खातीर आपूण यत्न करतलो अशें फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय सांगता. रवींद्र भवन बंद जाता PWD खातीर कोणा खातीर सरकाराचें कर्तव्य जाता की गोंयची तियात्र पळयता ती कमिटी आनी ते तियात्रिस्तांचेर अन्याय जावंक जायना. हें जावपाचें आशिल्लें पूण तेका कशें कळना आनी रिपेर जातकर ते परते 2 म्हयने फुडें कशें वता. सो तियात्रां जी नॉर्मली सरकाराचेर क्रिटिकल आसा ती तियात्रां कंप्लीट काबार करून सोदता काय कितें सरकार, आनी ताजे खातीर हे षडयंत्र चलता काय कितें असो लोकांचे सगळ्या मनांत प्रश्न उरता. तियात्रिस्टां खातीर वेगळें जर जाता जाल्यार हांव तांकां एक हॉलूच दिवंक शकता. हाजे पयलीं जेन्ना कोवीड जाल्ली, जेन्ना गायडलायन्स हाडिल्ल्यो तेन्ना आमी तांकां पयशे फारीक करताले.
तीच तियात्राक 10 जावपाक आर्ट एंड कल्चर मंत्र्याचे म्हाका दिसता कर्तव्य येता कितें तरी ऑल्टरनेट अरेंजमेंट स्टील रवींद्र भवन प्रिपेड. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग मळकर्णीकार. दिसान दीस वाडपी गुन्यांवकारी घडणुकीक लागून गोंयाचो कायदो आनी सुवेवस्था इबाडलेली आसा. भाजप पक्षाचे कांय मंत्री आपल्याच पक्षान भ्रष्टाचार जाता म्हणून आरोप करतात आनी मुख्यमंत्री तांचेर कांयच कारवाय करिना अशें परवांगे आशीत म्हणीत गोंय काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान उतरांचो फार पेटयलो. भलायकी केंद्रांनी सुविधा उणाव आशिल्ल्यान सरकारान दर्ज्याचो उणाव सारको करचो अशें तांचें म्हणणें. देखून राज्यपालान हस्तक्षेप करून हे सद्याचे सरकार बरखास्त करचे अशी मागणी पाटकर हांणी केली. 2027ची विधानसभा वेंचणूक लडोवपा खातीर काँग्रेस पक्ष सक्षम आसा अशें पाटकर म्हणटा. पुलीस डिपार्टमेंट इज हियर टू protect each and every citizen. Police department is here to help all the citizens who are in trouble. आज पुलिसांचेरच जर अटॅक जाता, आज लोक जर तर दिन दहाडे तलवारी घेऊन जर तर एकामेकांक मारपा लागले, दिस इज नथिंग लेस देन गुंडा राज. दिस लुक्स लाईक अ जंगल राज. सो दिस इज अ complete mockery of the administration of the present government. I think governor should intervene now. It's high time that we have seen the corruption वाढला, law and order is collapsed. So I think governor should dismiss this government because लोकांचो mandate towards this government today is gone. People have decided that they don't want this corrupt government anymore. Let the governor dismiss and held fresh elections. We are ready. Congress party is ready. We will give clean faces, people what they want. I urged all my workers, my karyakartas, my block president, be ready. With the kind of way the government is going on, this government has to be dismissed as fast as possible and we have to go for fresh elections. कुर्तडे प्रस्तावित IRB कॅम्प उबारपा खातीर थळाव्यांची अजूनय विरोध आसा. आमकां थंय IRB कॅम्प आयिल्लो नाका. ही जमीन ग्रामस्थांच्या फायद्या खातीर उबारपाची आसा अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. कुट्टरेच्या सुमार 1 लाख चौखण मीटर जाग्यार कुष्ठरोगाचे हॉस्पिटल आशिल्ले. काळांतरान ते बंद जाले. आता ह्या सुवातेर IRB कॅम्प उबारपाचो सरकाराचो विचार आसा. ते खातीर जाग्याचे डिमार्केशन जाला. मात हांगा कॅम्प हाडपाक थळाव्यांचो खर विरोध आसा. IRB कॅम्प नाका म्हूण ग्रामसभेत थारावूय पास जाल्यात. ह्या सुवातेर आमकां IRB कॅम्प नाका. हो जागो लोकांच्या फायद्या खातीर वापरचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. मरे लेप्रोसी हॉस्पिटल आमी ल्हानपणी आसतना जायते पेशंट आसले. आतां थोडे आसले मरे 10 जाण ताका तेणी मारगांव हॉस्पिटलान दवरले ते सनातरीन. आतां तीं कितें ते आतां पयले भोंवताले पळय आतां रान जालां सारकें. काजू बाजू त्यो पावणी बी आमी करताले. आतां तें कोण तीं रान जालां सोरोप बी आय रे भितर कोण वचना. आनी आतां ते गव्हर्मेंटांनी कितें बरें हाडूं जाय गांवांक कितें जाय ते कितें करता नाका हाडूं गेले ते पाटेणी IRB पुलिसां तें हें केलां. आनी कितें एक हॉस्पिटल देखून बरें हिंग हाडाय न्हू. प्ले ग्रावंड बी हिंग जावं. तुका आतां हांवें सगळो गांवचो जागो दाखयल्या. हो आमगे कुट्टरे गांवां भितर एक गांव. दीस इज अ व्हेरी हिस्टॉरिकल प्लेस. एक टायमाचें हिंग लेप्रोसी हॉस्पिटल आसलेलें आनी लेप्रास आहार म्हणल्यार जाल्यार कोण वळखता. ते जाग्याचे ओल्ड स्ट्रक्चर्स आहा हॉस्पिटलाचे, सेमेट्री आहा, हिंग चॅपल आहा, थिंग देवूळ देखून आहा म्हूण आयकलां हांवें चोयलां तुका. ह्या जाग्याचेर भरपूर त्या टायमाचे एक्टिविटी चलताली. लेप्रोसी पेशंट्स हिंगा ओजां क्युअर जाले, ओजान मेले आनी हिंगे शिंपणी पुरयले देखून आसले. सो इट्स व्हेरी हिस्टॉरीक. सो हो जागो आतां आय एम टोल्ड इज वीथ द डिरेक्टर ऑफ हेल्थ. हे इन्फॉर्मेशन हांव डिरेक्टर ऑफ हेल्थान गेल्लो. म्हाका पंचायतान एक लेटर दिली, तूं वच एंड फायंड आउट कर म्हणून की हें कशें चलतलें. डिरेक्टर ऑफ हेल्थान जेन्ना आमी ऑफिशियल्सां मेळ्ळे आनी तेंचे कडेन आमी प्लॅन्स मागो जाले तेणी आमकां दाखयला. बट दे आर नॉट शेअरिंग एनी इन्फॉर्मेशन with regards to how much this land is being allocated for IRB or otherwise. But आमगेले पंचायताचे ग्रामसभा रेजोल्यूशन आहा की आमी हिंगा IRB काडपाक ओपोज करता म्हणून. Why do we require IRB here? This land can be utilized for the welfare of our villages. हो लेप्रोसरी सपोर्ट जागा हो गांवां भितर एक गांव आनी
आमकोडे समज विचारले आमचे गांवचे लोक आमचे ग्रामसभेक आनी बाकीचे जे पळय इंटेलेक्च्युअल्स आनी जायते लोक जे पळय कितें करपाक जाय पळय जायती सजेशन येतली बट सरकाराक आयज आनी सरकारान बसलो आहाय त्या मनशाक तांकां लँडाची आशा आहा आनी म्हाका डावट ना की हेय लँडाची आशा आहा काय तांकां। गोमंतक टीव्ही खातीर कुट्टरेच्यान भीमा पाटील। वेर्णा जंक्शनाचेर बेगीनूच एलिव्हेटेड पूल येवपाचो आसा। भौशीक बांदकाम खात्यान जाग्याची पळोवणी केल्लेली मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान अशें सांगलें। तशेंच रस्ते कुशीक 8 दीस पार्क केल्ल्या गाडयांचेर आतां कारवाय जातली म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगलें। फातोड्डा ट्रॅफिक सेलाच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो। वेर्णा जंक्शनाचेर जावपी येरादारीची कोयंडी आतां बेगीनूच सुटावी जातली। वेर्णा जंक्शनाचेर एलिव्हेटेड पूल येवपाचो आसा ते खातीर भौशीक बांदकाम खात्यान जागेची पळोवणी केल्या म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। वेर्णा जंक्शन जे आसा न्ही ट्राफीक कंजेशन चड जाल्यार थंय आमी ते ओव्हरब्रीज येवपाचो आमी आर प्लॅनिंग इन फ्युचर एलिव्हेटेड येवपाक प्रपोजल गोवा पुलिसान धाडला आनी थंय PWD बरोबर माननीय मुख्यमंत्र्यान सांगतकर इन्स्पेक्शनूय जाला जॉयंट इन्स्पेक्शन। रस्त्या कुशीक 8 दिसां वयर पार्क केल्ल्या गाडयांचेर आतां कारवाय जातली। ह्यान फुडें रस्त्या कुशीक 8 दीस गाडयो पार्क करून दवरपाक मेळच्यो नात। 8 दिसां वयर पार्क केल्ली गाडी दिसली जाल्यार येरादारी पुलीस गाडीकाराक नोटीस काडटले आनी गाडयेर कारवाय करतले म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगलें। तशी ताकीदूय मुख्यमंत्र्यान ट्रॅफिक सेलाक दिल्या। एक म्हणजे ज्यो लोकांच्यो बेठक पडून आशिल्ल्यो गाडयो ज्यो रस्त्यार आहा पळय पणजेंतल्यो आमी 250 गाडयो काडल्यो। हांवें आतां SP ट्रॅफिकाक इन्स्ट्रक्शन दिलां जो 4 दीस किंवा 8 दीस थोडे जाण थंयच गाडी लायता बरें तितून धंदो करपाक लागला ते तांकां हांवें सांगलां सरळ तांकां नोटीस दी मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 8 डेज पिरियड तुजी गाडी हांगा उबी 8 दिसांनी जर क्लेम मेळ्ळी जाल्यार ती आमच्या स्क्रॅपान वयतली परत तुवें ती क्लेम करून आनी रोड सायड गॅरेजीस सगळें उपलब्ध रोड सायड गॅरेजीसूय काडपाक सिटीनी रोड सायड गॅरेजीस पार्किंग करपाकूय दिवचें ना नाव जर ट्राफीक जालें जाल्या उपरांत सगळी कडेन म्हणजे मडगांव हो ट्राफीक जाल्लो आसता पळय खूब मोठ्या प्रमाणात एरिया कॅटर करताना हो एरिया जाल्या उपरांत एडिशनल ट्राफीक फोर्स हांगा आयल्या उपरांत अशा पद्दतीचे जे रोड सायड पार्किंग करता ते काडपाक आमचे कडेन एडिशनल पुलीस फोर्स जो आसा हांगासर यूज करपाक। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता। वर्षा आश्वेकर तुमचो निरोप घेता। आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।